बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबय आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, सान फ्रांसीस शावेराचे परबेक तयार जावंक आमी हांगा एकठांय जाल्या. आज तयारेचो पयलो दीस. बोरवाशाची यात्रेकारां आमी. ह्या उत्सवीक वर्सांत यात्रा करतना आमी न्हयच फकत बोरवाशाची मनशां, पूण दुसऱ्यांक बोरवोसो जातलीं मनशां जावंक आमकां आपयल्यांत. बोनकोणींत आसलोल्यांक बोरवाशाचे किर्ण जावया. हो आयच्या सेवा धर्माचो विशय. जिविताची सुदारणी करपाच्या घरांत आसलोल्या भावा भयणींक दया काकलुतीचे आदाराचे हात दिवंक आपयता. तशेंच आज आमी 19व्या शेंकड्यांत व्हिएतनाम हांगा बोनकोण भोगलेल्या आनी मार्तीरपणाचें मरण चाखलेल्या सा आंद्रे दुंगलाक आनी ताच्या सांगत्यांचो सेवाधर्मीक उगडास करता. काळोखान पासून देवाचो उजवाड रात चलयता म्हूण तांचें काळजीदारपण आमकां दाखोवन दिता. तर क्रिस्ताचो आत्मो आमकां काकलूत वांटपी, मोडलेली तुटलेली काळजां पेकोवपी, देवाचो शिमीर नासलेलो मोग आनी सगल्यांक स्वतंत्रताय परगटपी जावंक ह्या मिसांत वांटो घेवया. बोरवशाचें किर्ण बोणकोणींत आसलोल्यांक आमी जावंक आयज आमकां उलो. भाव भयणीनो, हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. जायते फावटी गुन्यांव नासतना आमी दुसऱ्यांचेर गुन्यांव घडये घातल्यात. जायते फावटी जीं कोण आपलें जिवीत नवसरूंक सोदतात तांकां हात दिवन वयर काडचे बदलेक आमी तांची टिका करून तांकां आनीक खाला उडयल्यान वो घडये पयसायल्यान. असल्या सगल्या आमच्या चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आंद्रे दुंगलाक आनी ताचे सांगाती तुज्या रोग साक्षांनी भावार्था खातीर कोश्ट सोसून आनी मरोपर्यंत भावार्थान थीर रावून संवसाराचेर जैत वेलें त्या दिसाचो आमी भक्तीपणी उकडास करता. तांचें जैत संतोसान समरंबून तांची देख घेवन भावार्थान थीर रावंक आमकांय कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक.
दानियल प्रवादाच्या पुस्तकाची सुरवात. जुदाच्या राजा जोकिमाचे राजवडकेच्या 3ऱ्या वर्सा नाबुकोडनोसोरान बाबुलोनाच्या राजान जेरुसल्याक आक्रमण केलें आनी ताका वेदो घालो. सोर्बेस्पोरान जोकिमाक जुदाच्या राजाक ताच्या हातान दिलो आनी तेच बरोबर देवाच्या मंदिरांतल्यो थोड्यो वस्तू. ताणें त्यो वस्तू शिनार देसांत व्हेल्यो आनी आपल्या देवाच्या तेव्यांत दवरल्यो. रायाळ वो कोळिवंत गोराब्याचे इस्रायलांतले थोडे भुरगे विचून काडूंक राजान आस्फेनाजाक आपल्या मुखेल हिस्द्याक हुकूम घालो. तांकां कुडीचो कसलोच ओगूण आसूंक फावो नासलो. ते जावंक जाय आसले रुपेस्त, सोगले जाणवायन भरलेले, सोगल्या वस्तूंनी घोळ्ळोले, तशेंच गिन्यानान हुशार आनी राजमहालांत सोगलो वावर करूंक उपकारतात तसले. आस्फेनाजान तांकां काल्दिकाराची भास आनी सोसपूत शिकोवंक जाय आसली. तांच्या दिसपट्ट्या उदरपसणाक आपल्याच रायाळ मेजा वयलें जेवण आनी सोरो दिवचो म्हूण राजान थारायलें. 3 वर्सां तांकां शिकवण दिवचें आसलें. त्या उपरांत राजाचे सेवेक ते लायक जातले आसले. तांचे मोदें जुदाच्या कुळांतले दानियल, अनानियास, मिसायल आनी आजारिया आसले. राजाचें जेवण खावन आनी सोरो पिवन आपूण बोश्टोवना जावंक दानियल वावुरतालो आनी देखूनच आपणाक ह्या विघ्नांतलो वाटाय म्हूण ताणें मुखेल हिजऱ्या कडेन मागलें. आनी देवाचे कृपेन हिजऱ्या कडचें ताका बरें उतर मेळ्ळें. पूण ताणें दानियेलाक शिटकायलो. हांव म्हज्या दोनया राजाक भियेतां. ताणें तुका जेवण आनी सोरो थारायल्यात आनी तुजे पिरायेचे दुसऱ्या भुरग्या परस तूं ताका भागलोलो दिशी तर तुका लागून राजा फुड्यां म्हजो जीव संकोश्टान पडटलो. हें आयकून ज्या राखणदाराच्या हातान मुखेल हिजड्यान दानियेलाक, अनानासियाक, मिसायल आनी आजाऱ्याक केल्ले ताका दानियेलान वळोन म्हणलें, 10 दीस तुज्या सेवकाची तूं परिक्षा करून घे आनी ह्या 10 दिसांनी फकत तरकारी खावंक आनी उदक पिवंक आमकां रोजा दी. उपरांत आमची तोंडां पळय आनी तशेंच राजाच्या मेजा वयले जेवणांतले भुरग्यांचे तोंडां पळय. मागीर तुका दिसता त्या प्रमाणें तूं आमकां कर. ताणें सांगलोलें तें ताणें मानून घेतलें आनी 10 दीस तांची परिक्षा केली. 10 दीस भरले उपरांत ते राजाच्या मेजा वयले जेवलेले भुरग्यां परस जिवान आनी रुपान ओदीक बरे आसले. म्हणटच राखणदारान तांचें नेमलोलें जेवण आनी सोरो काडून तांकां तरकारीच दिली. आनी ह्या 4 तरणाट्यांक देवान सोगले तोरेची जाणवाय आनी गिन्यान दिली. पूण दानियेलाक मात कसल्याय जिणसाचें दर्शनाचो आनी सपनाचो अर्थ दिवचें देणें आसलें. आनी राजान शिक्षण दिवंक नेमलोलें काल भरतूच मुखेल हिजड्याक तांकां नाबुकोडनोजारा फुड्यां हाडलें.
राजा तांचे कडेन उलयलो आनी दानियल, अनन्यास, मिशायल आनी आजार्या हांचे सारको सगल्यांक कसलेय जाणवाये आनी विवेका विशीं राजान तांकां प्रश्न केलो. ताच्या आख्या राज्यांतल्या पारक्यां आनी मॉन्स्ट्राच्या परस ते 10 पावटी अदीक हुशार आसले. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासना. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासना. सर्वेस्परा, आमच्या पुर्वजाच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासनाक. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासना. सोबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासना. तुजे पवित्र मोहिमेचे मंदिरान आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना. तुज्या राजाचे शिवासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना. सोबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासना. तूं सोमदिराचो ठाव घेताय आनी केरुबी वयर बसल्याय. आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना. सोबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासना. अंत्रोलाच्या मोळबार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना. सोबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासना. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तुमी नकळोत. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. धर्मपेटेंत आपलें दान देणें घालतालीं त्या आस्तीक मनशांक जेजून चोत्रायेन पळयलीं आनी कोण एकले गरीब विधवेनूय 2 सुपुर्ले दुडू घालतना ताणें पळयली आनी म्हणलें, हे गरीब विधवेन सगळ्या परस अदीक घालें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. तर हांणी सोमेस्तांनी आपणाक ओगणें आसलें तांतलें समर्पण केलें, पूण हिणें आपणाक उणें आसलें तांतलें आपल्या जेवणा खाणाक निबेल जाय आसलें तेंय घालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबणीनो, ह्या वर्सा आपले गवंडीक चिटींत आमच्या आर्सिबिस्पान सुमार 8 बाजू वो 8 जोम्यांची खबर केल्या आनी तातूंतली एक जाचेर आयज आमी नियाळ करता तें म्हणल्यार बणकोणींत आसलेलीं आमची भाव भयणां कैदी. आनी आयज आमी विशय घेतला बणकोणींत आसलेल्यांक बरवाशाचें किर्ण जावया. पयले सुवातेर बणकोणीची परिस्थिती आमी जाणा जावंक गरज.
आख्ख्या देशांत आमचे इंडियेक सुमार 5 लाख कैदी आसात. 5 लाखा वयर. आनी खरें म्हणल्यार आमचे जे बंदखण आसात, प्रिजन्स आसात, तांची कॅपेसिटी फक्त 4 लाख. सो आमचे प्रिजन ओवरलोडेड. सुबेज लोक, जागो कमी, लोक सुबेज. एक सेलांत थोडे जाग्यार सुमार 80 कैद्यांनी न्हिदूंक जाय, एकूच टॉयलेट. ही तांची परिस्थिती. तिहार सेंट्रल जेल जे म्हणटात आजियेंतली सगळ्याहून व्हडली बंदखण, थिंगा सुमार 22,000 कैदी आसात. 22,000 प्रिजनर्स. तातूंतले सुमार 650 तरी तांकां मेंटल इलनस, सायकॅट्रीक दुयेंस तांकां जाल्लें आसा. दर दिसा बंदखणीची परिस्थितीक लागून आनीक आनी आनीक तांचो नंबर वाडटा. आमच्या गोंयांत सुमार 700 कैदी आसात. मोगाळ बाबणीनो, बंदखण खऱ्यांनीच एक काळोख जागो. बंदखण खऱ्यांनीच एक ओगेपणाचो आनी भिरांतेचो जागो. त्या बंदखणीच्या व्हडल्या वण्टींनी आनी जनेल नासलेल्या सेलांनी भायर संवसारांत कितें जाता ताची कांयच खबर आसना. एकदां कैदीचे निराशीपण तांचे फामील कितले तेंप जालें तांकां भेट करूंक येवंक ना. एकदां कैद्याचें निराशीपण तांची केस खंय पावल्या तें तांकां खबर आसना. आनी असले परिस्थितींत आमचें जें प्रिजन मिनिस्ट्री बंदखणीचें जें मुण्यारपण आसा तातूंत 50 वयर व्हॉलंटियर्स सुमानाच्या एक दीस मार्कात करून बंदखणींत भेट करतात. जायते फावटी ते कैदी म्हणटात, हे भेटेक लागून आयज आमी जिवे आसात. हे भेटेक लागून ह्या आमच्या परिस्थितीन इल्ली घोटाय मेवता, इल्लो पाठिंबो मेवता. हे भेटेन कसलो वावर चलता काय बंदखणींत? आमचे प्रिजन मिनिस्ट्री कसलो वावर करता? आनी ह्या पासत धर्म प्रांतांत बंदखणींत कितें घडटा ताचें एक चित्र तुमचे मुखार दवरता. पयले सुवातेर ओथमीक वावर, स्पिरिच्युअल वावर, जावं स्पिरिच्युअल टॉक, जावं मागणें. दर सोनवाराक मीस आसता तांकां. याज्ञीक भाव येतात आमचे मदें. आयज एक याज्ञीक हांगा आसा जो बंदखणींत वेता, फादर फ्रँकी. दर सोनवाराक एक पाद्री वेता जेंट्स दादल्यांच्या हितून, दुसरो पाद्री वेता बायलांच्या हितून. सुमार 50 बायलो बंदखणींत आसात. स्पिरिच्युअल वावर चलता. दुसरें म्हणल्यार सायकोलॉजिकल वावर, कावन्सिलींग, सेशन्स ऑन मेंटल हेल्थ, दाखले मोटिवेशनल टॉकां तांकां जिवाळ दवरपाक, तांकां उमेदीचेर दवरपाक. शिक्षणीक वावर चलता. इग्नू, इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिवर्सिटी, ताचो सेंटर थिंगा भितर आसा बंदखणींत. आनी ह्या पासत कैदी जायते फावटी तांचें ग्रॅज्युएशन, तांचें पोस्ट ग्रॅज्युएशन बंदखणींत आसलेलीं वर्सां इबाड जायना जावंक, आनी जेन्ना भायर येतले तेंचें फावो तें रिहेबिलिटेशन जावंक शिक्षण करतात. तशेंच बंदखणींत ट्रेड, जायते स्किल्स शिकयतात. आमचे डायरेक्टरेट ऑफ स्कील ट्रेनिंग, थिंगा वेगवेगळे कोर्सी तांकां आसात. जावं प्लंबींग, जावं इलेक्ट्रिकल, जावं कंप्युटर रिपेर करपाचें, जावं कार्पंट्री, जावं टेलरींग, कुकरी, बेकरी, आर्ट, असले वेगवेगळे कोर्स तांकां चलता. आनी ह्या पासत तांचें इंडस्ट्री सेक्शन आसा. दर दिसा एका कैद्यान खंयच्या एका जाग्यार वचून थिंगा ती वात्यो करतात, पेपर बॅग्स करतात, जावं हँडिक्राफ्ट वस्तू करतात. ह्या दिसांनी स्टार करतात क्रिसमसाचे. सो कैद्यान खंयच्याय एका जाग्यार वचून काम करून आपलो दीस बरे भशेन सारूंक तांकां एक संदी मेवता. इंडस्ट्री सेक्शन. तशेंच बंदखणींत म्युजीक शिकतात. आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट आसा, तातूंतल्यान थोडे वेस्टर्न म्युजीक शिकतात, थोडे इंडियन म्युजीक शिकतात. मोगाळ बाबडीनो, हे भशेन तरेकवार वावर बंदखणीचो.
जेन्ना तांचे भायर सरपाक एक परोल फल्लो तांकां मेवता 20 दिसांची एक सुटी कशी मेवता बणकोणींतली, तेन्ना श्युरिटी रावपाक आमी आदार करता. श्युरिटीक जे पयशे दवरूंक पडटा ते पयशे दवरपाक आदार करतात. तांची फामील आसता, थोड्यांची बायल आसा, भुरगीं आसात, सो तांचे शिक्षणाचे बाबतीन वो बायलेचे नोकरेचे बाबतीन तांकां आदार करूंक हे भाशेन हो वावर बणकोणींत चलता. मुगाळ बाबडीनो, आमकां क्रिस्तांवांक जेजूच्या पाटलावदारांक कोयद्या सवें खेरीत हुस्को आसची गरज. कित्याक जेजून आमकां शिडकायल्या की आमच्या जट्टेच्या दिसा हो तो आमकां म्हणटलो हांव बणकोणीन आसलो आनी तुमी म्हाका भेट केली. हो तो म्हणटलो हांव बणकोणींत आसलो पूण तुमी म्हाका भेट करूंक ना. आयज आमी खंयच्या सॅक्शनान पडटा ते नियाळ करून पळोवया. आनी ह्या पासून मोगाळ बाबडीनो, जेजू खूद खैदी आसलो. ताचे निमाणे वेळार जेत्समनेच्या मोळ्यान ताका धरून व्हेलो तेन्ना कैदी कसो ताका धरून व्हेलो, कैदी कसो ताका खुर्सार मारलो. जेजू कैद्या सवें सदांच दयाळायेचो. आनी ह्या पासून कालच्या दिसा शुभ वर्तमानान आमकां मेवता कसो एक बरो कैदी जेजूक म्हणटा तुज्या रायपणान म्हजो उगडास कर. आपलें पाप रडटा, आपली चूक मानून घेता आनी जेजू ताका म्हणटा आयज तूं म्हज्या सांगता वैकुंठांत आसतलो. आनी ह्या पासून मोगाळ बाबडीनो, कैद्या सवें मुण्यारपण आनी कैद्या सवें आमचो हुस्को आसूंकूच जाय जेजूची पाटलावदारां कशी. आयज आमी परब करता भाग्यवंत आंद्रू आनी ताचे सांगाती वियतनाम 19व्या शेंकड्यांत तांकां कैदी कशे व्हरून जेजूच्या नांवा खातीर तांकां मार्तीरपण भोगचें पडलें. त्या शेंकड्यांत ते म्हणटात सुमार 3 लाख तरी क्रिस्तांवांक ताणें जिवेशी मारले. 3 लाख क्रिस्तांवांक मार्तीरपण भोगूंक पडलें जेजूच्या नांवा खातीर. तर जायते फावटी बणकोणींत बरे मनीस आसतात, निरपराधी मनीस आसतात, कितलेच टक्के कैदी निरपराधी आसता. आनी ह्या पासून मोगाळ बाबडीनो, धर्म प्रांताच्या मळार इतलें सगट चलता जाल्यार आयज आमी तुमी हांगा हाजीर आसात ती आमच्यांनी कितें करूंक जाता? बणकोणींत आसलेल्या कैद्यां खातीर, आमच्या भावा भयणां खातीर आमच्यांनी कितें करूंक जाता? एक व्हडलो वावर तुमी करूंक जाता तें म्हणल्यार तांचे पासत तुमचें मागणें दर दिसा चुकयनासतना, जावं तुमच्या खासगी मागण्यांत, जावं तुमच्या तेरसाच्या मागण्यांत एक कोण तांचे पासत तुमचे मागणें आनी त्याग. कित्याक प्रिजन मिनिस्टरचो वावर न्हूच फकत तांकां शिक्षण दिवंक, तांकां बरे कोर्स शिकोवंक, तांकां म्युजीक शिकोवंक, तांच्या बायल भुरग्यांचो सांबाळ करूंक, पूण प्रिजन मिनिस्ट्रीचो एक मुखेल वावर तांचें जिवीत बदलूंक, तांकां आदार करूंक, तांचें जिवीत नवसरूंक, तांकां आदार करूंक. आनी हें जिविताचें बदलप सोंपें न्हय. तुमच्या मागण्या वरवीं, तुमच्या त्यागा वरवीं हें बदलप जावंक शकता. दुसरो वावर जावन आसा बरे भाशेन तांकां लेखूंक, कसलोच तांचेर टॅग घालिनासतना, कसलेंच फॉर्मण मारिनासतना नॉन जजमेंटल एटिट्यूड तांचे सवें आसूंक गरज. जायते फावटी बणकोणींत घोव आसा जाल्यार जायतीं शेजारी त्या गांवची म्हणटात ही पळय कैद्याची बायल, ही पळय कैद्याची भुरगीं, हे भाशेन तांकां उणेपणान पळोवप वा तांकां खाला पळोवप, तांकां लॉज करप. आनी ह्या पासत मोगाळ बाबडीनो, कैद्या सवें आमचें बरें वागणूक, आमचें दयाळ वागणूक हें निबेल गरजेचें. आनी खेरीत भाशेन तो भायर सरून येता तेन्ना बरे भाशेन ताका मानून घेवप. एका कैद्याक कितें जाय? पयले सुवातेर एक्सेप्टन्स, ताका मानून घेवंक, फाटीं कितें घडलां तें कुशीन काडून आतां परतून ताका बरे नदरेन, नवे नदरेन पळोवन ताका मानून घेवप. एका कैद्याक कितें जाय? डिग्निटी, मानान ताका लेखप. मनीस तो, देवाचो रूपकार ताचे सवें आसा. ही चूक घडली म्हूण तो रूपकार पुसोन वचना, देवाचो रूपकार सदांच ताचे सवें उरता. आनी ह्या पासत मानान ताका लेखप, डिग्निटी जी आमी ताका दिवंक पडटा. बणकोणींतलो भायर सरता तेन्ना गांवांत बरो येवकार ताका दिवप, जाता जाल्यार ताका आदार करप, एक बरी नोकरी मेळून घेवपाक, आपल्या पांयार उबो रावपाक. तशेंच आमचो बणकोणीचो वावर फुडें व्हरूंक
जो दुडवांचो आदार जाय पडटा ती जायते फावटी आमचे व्हॉलंटियर्स तुमचे इगोर्जांनी भीक मागूंक येतात, भायर मिसा उपरांत भीक मागूंक रावतात. तेन्ना तुमच्या दुडवांचो आदार कित्याक भीक मागता? कित्याक जें उणेपण एक कोयदी भोगता तेंच उणेपण आपणें भोगूंक, कित्याक ती भीक मागता आपणा पासत न्हय, पूण हो वावर फुडें व्हरूंक एका कोयद्या पासत, ताचे फामिली पासत, ताच्या भुरग्यां पासत ती भीक मागता. आनी पासत त्या वेळार तुमचें उदारपण, तुमच्या दुडवांचो आदार, ज्या आदारान हो वावर आमी फुडें व्हरता. तशेंच ह्या वर्सा हे विशय घेतलेल्या कारणांक जायते जोमे बणकणींत आयल्यात. ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान 2 फिरगोजो बणकणींत आयल्यो. एक बरो प्रोग्राम 2 तारखेर गांधी जयंतीक ताणें दिलो. तांचे मदें एक आरजी आसलो, रेडिओचेर प्रोग्राम दिवपी. ताणें एक बरे भाशेन एक क्वीज दवरलें कोयद्यां पासत, आनी कोयदी खुशालकायेन ह्या क्विजान वांटो घेतलो. इतले खुशाल ते जाले की भायर सरता आसतना सुमार 3 कोयदी गोडेक 19-20 वर्साचे येवन म्हाका विचारूंक लागले. हांव शर्ट पॅन्ट घालून आसलो, ते नोको पाद्री म्हण, सर तुमी दुसरे फावटी केन्ना येतले पोत्तून? बेगीन यात, आयज कितले खुशाल आमी तुमी आयले म्हूण. आनी जेन्ना एक बरो प्रोग्राम जाता तेन्ना एक सुमनभर ती खुशालकाय तांच्या काळजांत उरता, एक सुमनभर ते उमेदीचेर उरता. आनी पासत आतां क्रिस्मसाक आनी 2 फिरगोजो येवपाचे आसात क्रिस्मस प्रोग्राम घेवन. सो तुमच्यान तुमचे पादवीकारा कडल्यान बणकणींत भेट करूंक जाता. बणकणीचे अनुभव कितें ते मनशाक थिंगा भोगता तो अनुभव तुमच्यान घेवं येता. तर मोगाळ बाबडीनो, आयज जेन्ना जेजू आमकां उलो करता, कोयद्या सभे आमी बरवासो दिवंक, बरवाशांचे किर्ण जावंक, पयले सुवातेर जेजू सारकेलें एक दयाळ काळीज, एक बोगसणें दितलें काळीज आमकां मागुया. दर एक कोयदी आमचो भाव आनी आमची भयण, दर एक कोयदी देवाचीं भुरगीं, दर एका कोयद्याक जेजून चडयल्या आपल्या खुर्साच्या मरणा वरवीं, हें आमी आमच्या मतीन धरुया. आनी कसलोच भेदभाव नासतना उक्त्या मनान आनी एक संदी दिवपाच्या मनांत तांकां विंगूंक, तांकां मानान लेखूंक. आनी हे भाशेन बरवाशाच्यो कोडण्यो न्हयच फकत चितल्यार पुरो ना बरवासो आमी जातली म्हूण, पूण कोडण्योय बरवाशाच्यो जावंक ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां आदार आनी कृपा मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. बणकणींत आसलेल्यांक बरवशाचें किर्ण जावंक आमकां आतांच आमी नियाळ केला. आमची मागणी आतां देवा मुखार दवरुया आनीक आमकां तशेंच बणकणींत आसलेल्यांक सारकी सुटका दी म्हूण मागुया. पाप साहेब, बिस्प, पाद्री आनी मोतवाशी भाव भयणी बणकणींत वावुरतेल्यांक आनी कोयद्यांक सुटकेचे हात आनी मोगा उजवाडाचे दिवे जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. जेजू निरपराधी कोयदी जालो आनी कोयद्याची दोशा आनी शिक्षा अणभवूंक पावलो. तर बणकणींत वावुरतेल्यांची मोना काळजां बऱ्या विचारांनी भर, मोनाचे एकसूरपणाचे कोश्ट त्रास भोगतेल्या कोयद्यांच्यो तांणी बरे तरेन सांबाळ करूंक आनी तांकां मानान लेखूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. प्रिझन मिनिस्ट्री ह्या खात्यांत वावर करतल्या सगळ्या आत्म्याची कुडीची भलायकी आनी मोना काळजाची शांती फावो कर आनी सांडलेल्या शेल्या थंय जेजू बऱ्या गोवल्याच्या आदारान बरो वावर फुडें व्हरूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. आमी सगल्यांनी बणकणींत 4 वोटी भितर आसलेल्या कोयद्यांक आमच्या मागण्या त्यागी उदारपणाच्या काकुतीच्या स्वभावा आनी बेटे वरवीं आमचो आदार सहकार दिवंक आनी तांच्या जिवितांत पेकोवणी, बरवासो, शांती आनी देवीक मोग जल्माक हाडूंक बापा लागीं मागुया.
दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर खेरीत भाशेन मागुया आमच्या गोंयच्या राज्या पासत लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आमचें गोंयचें थाऱ्यार पडूंक जें हल्लोलें दल्ललें आसा जीं कोण ताची काळजी घेवपाक जबाबदार आसा तांकां देवान फावो तितली कुर्पा दिवंक मागुया आमची जमीन आयज घोडे बणकोणीन पडलेल्या भाशेन जाल्ली आसा ही जमीन आमची दुसऱ्याच्या हातान वचना जावंक पूण ती आमच्या हातान सुरक्षीत आसूंक हे जमनी पासत मागुया आनी आमकां जण एकल्याक सगल्यांक एकामेकाक सुटका दिवपाची बरवशाची किर्नां कर म्हूण देवा लागीं मागुया सर्गीच्या बापा आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमी एकामेकाक आनी बो करून बणकोणींत आसलेल्यांक बरवशाची किर्णां जावंक फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नेत्या शुभेच्छा आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक बो पवित्र बापा तुज्या बागयोंत रोग साक्षांचो उगडास करून ही देणी आमी तुका समर्पिता तितूंत दुलाबायेन आनी दोयाळायेन मानून घे आनी थीर भावार्थान तुजें नांव उच्चारून तुका साक्षी दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकांय घोटाय दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं आमची काळजां भरुया आमी सर्वेस्पोरांत उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आंद्रे दुंगलाक आनी ताच्या सांगाती रोग साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन परजळायताय देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगोठुया. सोम्या जेजू, तुझे मरण आमी समोर उठा, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगोठा, तुझ्या येण्याक आमी ओतरेखता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागिबोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा, सिम्याव आमच्या आदारे बिस्पाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा म्हणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये संगाती बागेवन दोन सगळे तुका मान वल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाऱ्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाताची मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. My dear friend, the difference between you and me is that you are caught, I am not. एका पाप साहेबान खंय बणकोणीन जेन्ना बॅट करूंक गेल्लो तेन्ना त्या रोट्टल्या कैद्याक म्हणलें, आमच्याय मदलीं घडी जायतीं जाणां जायते भाशेच्या वायटांत आसा, सांपडूंक ना. त्याच बरोबर जायते जाण आसात इनोसेंट, पूण तांकां धरून बणकोणीन भितर घातल्यात. जायत्यांचेर आरोप घातलेले आसात. सगळ्यां पासत मागुया आमकां सगल्यांक हे सगळे तरेचे बणकोणींतली मेकळीकाय मेळचे पासत जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय.
कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची श्री संवसाराची पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची श्री संवसाराची पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची श्री संवसाराची पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती, कैद्यांक सुटका दिता ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. कॅथोलिक धर्मान सणी बाप्तिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कोबन्यो घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the side of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Baruch
प्रार्थुया. सर्व बळिश्ट आणि बो मोगाळ देवा, कुर्साच्या गुटाची जाणवाय तुझ्या रॉक साक्षां उदेशी विचित्र तरेन तुवें उगडापी केल्याय आनी कुर्सार जेजून भेटयलेल्या योजनाची घोटाय ह्या संस्कारान तुवें आमकां दिल्याय. हे घोटायेन विस्वाशीपणी ताचो पाटलाव करूंक आनी पवित्र सभेन समेस्त मनशांचे सोडवणे खातीर सगल्यो उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव खर्चूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी मातशें बसुया. आयची मिसाची भेट समोरंतल्या पाद्री बॉलमॅक्स पेरेरा आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या पाद्री सावियो फेर्नांडीस हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ आनी वाचपाक करतल्यांक आमी दिनवासता. आयज भागिवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो पयलो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ 6:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लेजींतल्यान मीस आसतले. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तींत सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 6 पर्यंत वचूंक येता. तशेंच भायर दावे वाटेन कावन्सिलींग आसतलें 8:30 ते 12:30, 3:30 ते 5:30. तुमी भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकेचो उम्मो घेवन भायर सरतना थंय आमचे दियाक माव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेंत पवित्र संस्काराची बसवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसा भेटेंत भक्तीपणी भाग घेतल्या कारितास, कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस, डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी, डायसिजन सेंटर फॉर सोशल कम्युनिकेशन्स मिडिया ह्या केंद्राच्या भावा भयणांक तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांचो दीस तरणाट्यांचे प्रेशिताये पासत भेटयला. फाल्यां अलेक्झांद्रियाच्या भागिवंत कातारिनाच्या परबे समयार सकाळीं 10 वाजता से कॅथेड्रलान दोबाचीक परबेचे मीस जातले. त्या पासत चोत्राय दोवोची फाल्यांच्या दिसा 11 वरांचेर हांगा मीस आसचें ना. बुधवारा 26 तारखेर पिडेस्ता पासोट भेटयलोलो आसा. कोणाक पास जाय तांणी कंट्रोल रुमान वचून घेवंक जाता. 3:30 वरांचेर मिसाचेर तांचेर खेरीत मागणें आसतलें. सगलीं उबी रावया. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सा फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. भागिवंत फ्रांसीस शावेरा,
जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळेच नासताले देखून जेजूचे नाव आनी सोडवणेची बरी खबर दिसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासा आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोदी मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय ते मागचे. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. फुलां भेटोवंक व फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार पासिलिकेच्या